नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज दोन मानेस्त आमचे कडेन आहात. एक दोतोर मधू घोडकेरेकर बाब आनी दुसरे राजेंद्र केरकर. राजेंद्र केरकर आज हांगा भाशा प्रेमी म्हणून मराठीवादी म्हणून हांगा आसा आनी घोडकेरे बाबूय बी ते विशेष जे पळय हालींच दुसरे मराठी राजभाशा साहित्य संमेलन जालें. दोगूय जाण जाळवणदार आशिल्ले. स्वता दोतोर मधू घोडकेरे बाब हे गोमंतक मराठी भाशा परिशदेचे अध्यक्ष आसात आनी ते हांव तांकां मराठीवादी म्हणप कितें तें म्हाका खबर ना, पूण मराठीचो प्रेमान भितरल्यान एक जो मोग आनी तळमळ आशिल्लो दोतोर मधू बाब. आनी राजनय तसोच इतली वर्स सेवा करता. तो खंयची पदाची अपेक्षा घेना. तो मराठी अकादेमीचे राजकीय म्हाका कितें तें खबर ना, पूण ह्या भाशेचो एक निस्सीम सेवक, ह्या भाशेचो एक तळमळीचो कार्यकर्तो म्हणून राजन बाब तुमकां वळखता. हांव मधू बाब तुजे कडेन सगळ्यान पयलीं येता. तुमचें दुसरें मराठी राजभाशा साहित्य संमेलन हालींच जालें. तातूंत कांय मागण्यो केल्यात. आतां ह्यो मागण्यो तुमी सतत करतात. राजभाशा जावपाक जाय, मराठीक अमकें जाय, कोंकणीक मेळिल्लें तें सगळें तुमकां जाय अशें तुमी म्हणटात. आतां म्हजो प्रश्न असतो असो की तुमचे जे पळय लिडर जावन गेले, जाणी राजभाशा घडयली, ते सुद्दां म्हणटात की मराठीक सगळें मेळा. आनी कित्याक जाय अशें तुमकां दिसता? नमस्कार. ह्या संमेलनाचो हांव आयोजक न्ही. ही जें आयोजन जाल्लें तें एक सुंदरूच एक आमी वर्च्युअल प्लॅटफॉर्म जे आसा पळय त्यातूंतल्यान रियलिटी कडलो एक म्हणल्यार आमगेलो जो मायबोली मराठी म्हणजे वॉट्सअप ग्रूप आशिल्लो आनी दुसरो जो ग्रूप आशिल्लो आसा तो गोमंतक मराठी अकादेमी. म्हाका बरें दिसलें तुमी तुमच्या हांवें संमेलनाचे स्मरणिका पळयली. सरकारी पयसो घेनासतना तुमी केलें. आनी खरें गोमंतक मराठी अकादेमीचे खऱ्यांनी आतां मेरेन तेणी जे भवन आमचें आशिल्लें सरकारान तांकां 16 वर्सां अनुदान बंद जालां. स्वताचे 60 ते 70 लाखांचे निधी पण तेणी तयार केला. आनी गेल्या वर्साच्यान तेणी सद्या तरी सरकारा कडल्यान पयशे घेनासतना साहित्य संमेलन सुरू केलां. आनी मागणी राजभाशा इंटरप्रिटेशन वेगळें वेगळें आहा. म्हाजी बाजू हांवें कितल्या लेखांनी म्हणल्या. कारण हांव जर सांगू आसत गोंयच्या 2 राजभाशा आसा खरे प्रॅक्टिकल लोकाल्यो ज्यो सरकारा कडल्यान संपर्कांतल्यान पावपी. एक म्हणल्यार मराठी आनी दुसरी इंग्लीश. 98% आतां जर कोणीय जर उलयलो जाल्यार लोकां मरेन पावपाक दोनूच तरेन पावता. एक तर मराठी न्यूजपेपरांतल्यान खंयचे भाशेन उलया ताजें ट्रान्सलेशन जावन मराठींतल्यान पावता आनी दुसरें इंग्लिशीन पावतलो. बरोबर न्ही राजन सर? सो एक्चुअली नॅशनल लेवला वयले हिंदी जे इंग्लिशीचें स्थान आसा जितले इंग्लिशी आमी गाडी घालतात, पूण सद्या इवन सुप्रीम कोर्टाक अजून हिंदीन इंग्लिशीक रिप्लेसमेंट जावना. तशी अजून तरी मराठीचें स्थान जे राष्ट्रीय पातळीचें इंग्लिशीचें स्थान आसा तितलें आयज मराठीचें आसा. बरें. मागीर तुमचें जर मराठीक इतलें सगळें स्थान आसा आनीक तुमकां कित्याक जाय? खरें म्हळ्यार स्थान, सरकारी मदत, सरकारी सहाय्य हें दुबळ्या भाशेक आसता न्ही. एक्झॅक्टली. आतां हेच गोमंतक मराठी अकादेमीन जें दाखोवन दिलां तें हेंच दाखोवन दिलां. इवन सरकार जर बंद केलें आनी हेंच नेमकें नरेश सावळान सांगलें. नरेश सावळाचो स्टेटमेंट असो आशिल्लो, जर लोकां मदीं लोकांक जाय आशिल्ली जी भाशा जर आसत जाल्यार सरकार मदत दिवं अथवा ना दिवं, लोकांच्या मनान ती राजभास आसत जाल्यार राजभाशा आसता. आनी जर ती लोकां मदीं आसत जाल्यार सरकाराक ती दिवपाक चुकना. आनी तेणें आनी एक सांगलां जें मुद्दाम हांव सांगता. तेणी उदाहरण दिलें की मोदीन 3रे फावटी जेन्ना पंतप्रधान जाले तेन्ना तेणी मागनासतना आमचे अभिजात दर्जो दिलो. ताचो आशेवाद हो की प्रमोद सावंत जर 3रे फावटी मुख्यमंत्री जाले ते मागनासतना राजभाशेचो दर्जो दितलो अशें तांकां दिसता. ओके. राजन बाब, तुवें दोतोर मधू हांचें वक्तव्य आयकलें. म्हजो प्रश्न तुका तेंच. तूं ह्या जे पळय दुसरें मराठी राजभाशा साहित्य संमेलन जालें ताचो तूं संमेलन अध्यक्ष आशिल्लो. तुवें कांय मागण्यो केल्यात. जर मराठीक जर सगळें मेळिल्लें आसा आनी मधू बाब म्हणटा ती ऑलरेडी राजभाशा आसा, सगळें मेळटा आनी इन प्रॅक्टिकल पर्पजीस ऑल्सो ती जर मराठी राजभाशा आनी राजभाशा हांव कितें म्हणटा, तुमी साहित्य सेवा करत रावत बरें. तुमकां तातूंत भितर राजकारण हाडून तकली धोडावपाची गरज कित्याक पडटा? आमी जर तो कायदो जो आसा राज्यभाशा कायदो तो जर बारकायेन अभ्यासलो जाल्यार लक्षांत येता की सरकारान कोंकणी भाशेक राज्यभाशेचें स्थान दिलां. आनी आमी जेन्ना गोंयचो विचार करता तेन्ना हांव दोनी भाशा ज्यो आसा कोंकणी आनी मराठी हे हांव तर मानता की गोंयाच्या संस्कृती कडेन गोंयच्या कसलेय गजाली कडेन आमी जर पळयताले जाल्यार आमकां 2 दोळ्यांची गरज आसा. आनी हे 2 दोळे म्हळ्यार मराठी आनी कोंकणी. म्हणून हांव म्हणटा की जो सन्मान त्या भाशेक मेळ्ळा
तो मराठी भाशेक मेळप हें सारकें गरजेचें आसा आनी तितूंतल्यान हांव मराठी ही महाराष्ट्राची भाशा ह्या नदरेंतल्यान पळयना तर तिका जवळ जवळ शेकड्यांनी वर्सांची गोंयान परंपरा आसा इतिहास आसा ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयता हांव आयज मेरेन सगळो लढो जो आसा तो खरो म्हणजे म्हाजें साहित्य जें आसा तें हांवें मराठीच्या माध्यमांतल्यानूच लोकां समोर मांडलेलें आसा पर्यावरणाचे विचार आसूं निसर्गाचे विचार आसूं किंवा संस्कृतीचे विचार आसूं हे सगळे मांडटाना त्या भाशेंतल्यानूच मांडलेलें आसा कोंकणीनूय हांव जेन्ना संदी मेळ्ळ्या त्या वेळार मांडलेली आसा म्हणून म्हाजी अशी भुमिका आसा की जो सन्मान गोंयच्या कोंकणीक मेळ्ळा तोच सन्मान गोंयच्या मराठीक मेळपाक जाय ही म्हाजी रास्त भुमिका आसा आनी राज्यभाशा हें स्थान जें आसा तें स्थान एखाद्या भाशेक कशें आसा की सरकारी वेव्हारांत त्या भाशेक म्हत्वाचें स्थान मेळटा आतां लोकाश्रय जो आसा त्या लोकाश्रयाच्या माध्यमांतल्यान मराठी भाशा पिढ्यान पिढ्या गोंयांत चलत येयलेली आसा पूण जर तिका सरकारी वेव्हारांत स्थान मेळ्ळें जाल्यार निश्चितपणान आमची भुमिका आसा पण आमची राजा बाजू हातूंत भितर आसा प्रश्न ही असतो घट जातली. मुख्यमंत्र्यान म्हणलां तुमच्याच संमेलनान येवन की ऑलरेडी मराठीक सगळे तरेची राजभाशेचो दर्जो आसा आनी तिका सगळो लाव मेळटा तुमकां जेन्ना तुमच्याच संमेलनान मुख्यमंत्री हें सांगता तेन्ना तुमकां तें पटना खरें म्हणजे मुख्यमंत्री सांगता ते एक राजकीय भूमिका आसा आनी प्रत्येक राजकीय पक्ष जो आसा तो सोयीनुसार भूमिका बदलीत आसता घेयत आसता म्हणून मुख्यमंत्री जो आसा त्या पदाचेर जो मंत्री मुख्यमंत्री जाता तो मनीस वेगवेगळ्या वेळार वेगवेगळ्यो भूमिका बदलता आनी कशें आसा की कायद्यान जर ते निश्चित स्थान मेळ्ळें जाल्यार त्या भाशेक तिच्या उत्कर्शा खातीर तिच्या एकंदर राजाश्रयाच्या नदरेंतल्यान ते म्हत्वाचें ठरता आनी म्हणून हांव अशें मानीत येयल्लो आसा की राज्यभाशेचो सन्मान त्या मराठी भाशेक जर मेळ्ळो जाल्यार तिचें स्थान जें आसा हें निश्चित रित्या आणखी घटमूट जातालें आनी मुख्यमंत्री जरी सांगता की सगळे जरी मेळ्ळा म्हटला तरी शेवटी आमी कितें आसा की एक सौभाग्याचो अलंकार जो आसा तो सौभाग्याचो अलंकार राज्याचो तो म्हळ्यार राज्यभाशा आसा आनी तो मेळप हें कर्तव्य आसा. हांवें न्ही हालीं एक भुमिका घेतिल्ली ती अशी की गोंय अस्तित्वच गोंयचें धोक्यान आयलां आनी हें धोक्यान आयिल्लें अस्तित्व जर आमी सांबाळटले सगळे जितले म्हूण कल्चरल संस्था सांस्कृतीक भाशीक जितले म्हूण कार्यकर्ते जे आतां उणे जायत गेल्यात आनी तांच्यो संस्था पयलीं भशेन आतां खर उरुनात कारण एका तेंपार हांव अशें म्हणलें की ओपिनियन पोल मेरेन म्हणजे गोंयच्या मुक्ती लढ्यांक सगळ्यान व्हडलें योगदान साहित्यीक विचारवंतांनी दिलें ताजे नंतर गोंयान भितर पयचे कितें ओपिनियन पोल जालो देशांतलो पयलो तातूंत मराठी आनी कोंकणी दोनूय अर्दान विचारवंतान साहित्यीक आशिल्लें पूण गोंयांक घटक राज्य मेळटकीर तांचें अस्तित्व पुसट जालें आनी आज घटक राज्याच्या 60 वर्सां नंतर गोंयचें अस्तित्व इतलें दोलायमान जालां कारण आमचे लेखक विचारवंत नाच न्ही चळवळी करपीत लोक ना म्हणटकीर मराठी कोंकणी तुमचे वाद विसरात ज्यो कितें राजभाशा जावपाक ते सगळे मान्यताय दियात तांकां आनी तांणी मुखार येवन गोंय सांबाळपाक जाय सो हांव त्या नजरेन तुका म्हणटा की ही जी पळय चळवळ आशिल्ली भाशीक चळवळ एक तेंपार रस्त्यार उबे रावन सरकाराक आव्हान दिताली तें आव्हान दिवपाचें खंय आज हितूंतलो एक आमी 74 जेन्ना म्हणटा 75 खरी हें जालें कित्याक जेन्ना आमच्या लिझबनांतल्यान जो करार जातरी खरें ह्या जो स्टेटसाचें सुरू जालें आनी हितूंतली लास्ट पिढी आमच्या मदीं आसा हितून मजेत सांगता तुमकां जे आतां साहित्यिकांनी सगळ्यांनीच जे लक्ष दिवपाक जाय तो इवन तेन्ना जो आमगेलो भाशिकाचे जे आमगेले जे कावंटर्स जाताले ताचेर पुस्तकां बरोवं येता आतां बरें जें कितें बरयलां एके सायडीच्यान बरयलां तटस्थ प्रमाण हो एक इतिहास म्हणून कोणी पळयलोच ना. तिसरी गजाल जी म्हणटा आमी आतां जे ओपिनियन पोलाचे येयले ताजेरूच अजून नीट तरेन बरोवप जावना खुद्द त्या कार्यक्रमांत मुख्यमंत्र्या कडल्यान एक थोडे एरर जालो की ताणी जशें तुमी म्हणलें दोनी हे बाबतींत भाशावाद नाशिल्लो थंय पण मुख्यमंत्र्याचो तेचो आर्ग्युमेंट असो आशिल्लो की तेन्ना भाशेच्या हेचे कोंकणीच्या भासोय हें धरून गाबो दवरून ओपिनियन पोल जालो म्हणटरी हाजेर स्पश्टताक अधिकृत रित्या खंयच बरयलें नाशिल्ल्या कारणान सरकारान नेमकी कितें स्टँड घेवपाचो हो आनी लक्षांत दवरया सरकार हो सदांच एक कंटिन्युअस प्रोसेस ना बट तुका दिसना ओपिनियन पोलाचो मेन मुद्दो हो अस्मिता आशिल्लो अस्मिता आशिल्लो करेक्ट पण तेन्ना भाशा हो बेस दवरून ना पण अस्मिता हीच घडटा भाशेच्या आधाराचेर पण खरें सांगू जे कोणी सांगून तें सांगता तुका त्या दिसा तेन्ना जो ठरलो
राज्यभाषा पुर्तुगेज जो आशिल्लो तो भाग तेचो गोंय जालो, ही रियलिटी. ना ते तो दुसरो प्रश्न, तो आमकां परत आनी एक वेगळी चर्चा करची पण पडटली. तेचो जर तूं अशें म्हणटा की गोंयच्या कॅथलीक समाजान आपल्या ना जाती ना करून चूक घेतलें. चूक दिसता. जी 61 पुर्तुगेजा सकयल जो एरिया आशिल्ली ताची राज्यभाषा पुर्तुगेज आशिल्ली आनी मराठी आशिल्ली. ओके. आणि तोच पोर्शनाचो मुखार भारतांत विलीन करचो कित्याक इवन डॉक्युमेंटेशन मुक्ती ना, विलिनीकरण आसा. मुखार सुद्दां मागीर ताका खंयचे राज्याक दवरपाचो काय इंडिपेंडंट दवरपाचो होच इश्यू आशिल्लो. आमी जर मुक्तीदनी जरी म्हणटा इट इज भारताच्या देशांक तो विलिनीकरण आशिल्लें. भारताच्या देशान तूं म्हणटा, आमी म्हणटा महाराष्ट्रान, ते नंतरचें. ते कशें नंतरचें? नाही, नाही, हे पळय, एकोणीस- हे पळय, हे पळय, नाही, नाही, तुजो मुद्दो, न्ही तुजो मुद्दो 19 डिसेंबर सांगता मुक्तीदीन जो आमी म्हणटा पळय तो विलिनीकरण दीन आमच्या भारतांक. कित्याक ओके बरें. आमी मुक्तीदीन म्हणटा पण इंटरनॅशनली ते मर्जर आशिल्लें. ओके जे गव्हर्मेंटाचे डॉक्युमेंट आसा इट इज मर्जर विथ इंडिया. ओके. हय. कारण आनी खंयचो पोर्शन उरलो जो पोर्शन पुर्तुगीज जी राज्यभाशा आशिल्लो तो पोर्शन आशिल्लो आनी तोच पोर्शनाच्या मुखार खंय इंडिपेंडन्स म्हणून खंयचो एक जेन्ना राजकीय जेन्ना भाग, हे सगळे राजकीय प्रश्न न्ही. गोंय मुक्त जावपूय राजकीय प्रश्न, अस्मिता हो राजकीय, हांव भाशा सुद्दां राजकीय म्हणटा. आनी ती- लँग्वेज ही तुमी राजकीय विशया पडल्यान वेगळी काडूंक शकनात. त्या खातीर हांवें म्हाजो जेन्ना आदिवासी घेतलो इवन म्हाज्या लेखांक हांवें बरोबर. कोंकणी कडेन पळयता आसतना 4.5 वर्सां कडेन पळोवच नाका म्हणटा तुमकां. 210 वर्सां 2010 वर्सां पळोवच नाका म्हणटा. 6000 वर्सां परस वचुया. ओके तेन्नाच आमची अस्मिता एकठांय हे जाता. बरोबर. सो हांव तुमकां तेच म्हणटा की आज जेन्ना हो प्रश्न परत येता की आतां राजभास जावन कितलीं वर्सां जालीं पळय, तो विशयच सुटना. एकदांचो तुमी सोक्षमोक्ष कितें लायना की तुमकां जाय म्हळ्यार कितें जाय. राजभाशा एकदां जाली तुमी आमी पळय, आमी अशें स्वता मानतात की कोंकणीचे राजभाशा जातकीर जे कितें विकास साहित्यीक नजरेन जावपाक जाय आशिल्लो, राजकीय नजरेन जावपाक आशिल्लो जालो ना. सारकें. साहित्यात पुस्तकां येता आसतलीं, वर्साक एक 200 पुस्तक धरया. पूण राजकीय विकास म्हळ्यार कितें, लोक जो पळय त्या नजरेन अस्मितायेच्या नजरेन जागृत जावपाक आशिल्लो, सरकाराचेर प्रेशर हाडपाक एक आंदोलन उबें जावपाक आशिल्लें, सरकारा कडल्यान कोंकणीच्या नजरेन वेगवेगळे घटना जावपाक आशिल्ल्यो, हाका राजकीय विकास. राजभाशेन राजकीय विकास ना केलो जावना. कारण इतलो सहज अनुदान मेळपाक लागलें, इतले सहज पयसो मेळपाक कारण हाजें लागलो की कारण- संस्था ढेपाळ्ळ्यो. ना हाजें रिजन सांगता तुमकां. हय. हितूंक जे हांव उदरशील सांगतालो हितून 2 भाग जाले. राजभाशा हो साहित्यिकांचो विशय न्ही. करेक्ट. हांगा फक्त आमी पुस्तक पुरस्कार मागीर कॉन्फरन्सां मागेले पोस्टींग हेजे शिवाय आनी मुखार गुड गेले पॉयंट, व्हेरी गुड पॉयंट. हेजे शिवाय भायर पळोवच ना जाल्यार. एक्झॅक्टली. कारण आमी ते साहित्यिकां कडेन दिले ना. आमचो मराठींतलो पंचनामा खंय गेलो, कोंकणीन पंचनामा केलो आसना. आतां जे PSI जाल्या तांकां खबरूच ना. पुर्तुगेज टायमाक सगळ्याक मराठी पंचनामा जाता. बरं, व्हेरी गुड. राजन, हो जो पळय आमी आतां विशय उलयतात, हो विशय आनी इल्लो खोलान वचून उलयतात. मराठी राजभाशा जाल्यार मराठीचे कार्यकर्ते तयार जातले, मराठीन चड लेखक तयार जातले. आनी हांव ताजे फुडें म्हणटा, जो हांवें पयर जांभेकर पत्रकार दीस जो जालो थंय प्रश्न मांडलो, हय. मराठी पत्रकार आमकां मेळनात. आमी 7 पेपर तयार केले गोंयान. पेपर काडपी इंडस्ट्रियलिस्ट तयार आशिल्ले, मायनींग खाणींतल्यान पयसो आयलो, पेपर आयले नवे. जो पळय विशय आशिल्लो मराठी पत्रकार तयार जावपाक जाले, आमकां सगळे महाराष्ट्राच्यान हाडचे पडटात. एक पत्रकार गोंयान तयार जायना. ही जी पळय आमी चळ म्हणटा, हे हांव कोंकणीकय लायता. पेपर फुडल्या, हांवें पयर हो विशय मांडलो, पेपर फुडल्या 15-20 वर्सांत चलोवप कशें. ना, ते कशें जाल्लें आसा की आमी आतां जर कोंकणीन पळयलें जाल्यार कोंकणीन सुद्दां चलोवपी सगळे जे आसा ते महाराष्ट्रांतले बहुतांश पत्रकार आसात. मराठी गोंयांतल्या वर्तमानपत्रांनूय महाराष्ट्रांतले आसा. हें केन्ना जाता की जेन्ना आमी एक पिळगी जी आसता ताका घडोवपा खातीर साहित्यीक नदरेंतल्यान किंवा तो पत्रकार जावपा खातीर, तो पत्रकार हे मशीन क्रिएटेड व्यक्तिमत्व न्हू. पत्रकार हो घडचो पडटा. आनी पत्रकार कसो घडटा की तो जेन्ना ह्या विशयाचें वाचन करता, मनन करता. हांव एक गजाल सांगता की आमच्या हांगासर आत्मोद्धार संघ जो आसा सांखळे स्थापन जालो, थंय एक विचारवंताची परंपरा निर्माण जाली आनी ही संस्था शेवटी शाळेच्या रुपान परिवर्तीत जाली. पूण नंतरच्या काळान मुक्ती नंतर जे संस्कार आमच्या ह्या भुमीच्या विशयीची अस्मिता जेन्ना तुमी म्हणटात तेन्ना ती अस्मिता ही केवळ भाशीक नसता. अस्मिता ही वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आसता आनी त्या अस्मितेचें भरण पोशण करपा खातीर ज्यो गजाली जावपाक जाय आसल्यो त्यो जाल्यो ना. लोकांचो बुद्धिभेद केलो गेलो आनी लोकांक जातीच्या
जमातीच्या माध्यमांतल्यान दुभंग पैशाचे चालू न्ही, पैशाचे आनी न्ही. पैसे जे आसा मेन पैसो पैसो आसा आज 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 एक सांग म्हाका, लोक खंयच्यान येताले पयलीं जेन्ना मराठीची भाशा संमेलन जातालीं, चळवळी जाताल्यो, आंदोलन जातालीं, पेडणे आनी सत्तरींतल्यान लोक येताले. आज लोक येतात. आतां कशें जाल्लें आसा की ह्या दोनी तालुक्यांतली परिस्थिती जी आसा ती विकलता जी आसा किंवा दुर्बलता जी आसा ही मानसीक दुर्बलता लोकांक केन्ना येता की तांकां लाचार करपाचे षडयंत्र राबयलें वयता आनी तेचेर मागीर पत्रकार म्हणून मिरोवपी लोक जेन्ना निद्रिस्त रावता न्हू तेन्ना ह्यो गजाली घडटा. हे पत्रकारितेन जे चित्र आसा हें चित्र बदलतालो जाल्यार त्याच्या खातीर आमच्या कडेन गोंयचोच आमी जर वारसो पळयलो जाल्यार आमकां हेगडे देसायाचो वारसो आसा. आमी लोकमान्य टिळकांचे गुणगान करता, जांबेकाराचे सांगता, पूण त्यांची वृत्ती जी असली म्हणजे आगरकर आणि टिळक हेंचे जर कार्य पळयशात जाल्यार दोगूय जाण वैचारीक दृश्ट्या मतभेद आसून सुद्धा तेंच्यांनी ज्यो भुमिका मांडल्यो मराठा आणि केसरी ह्याच्या माध्यमांतल्यान आमकां स्पश्ट दिसता की खरो पत्रकार कसो आसपाक जाय तो आमकां पळोवपाक राजन बाब, गोंयान भितर हांव पत्रकारितेचेर खरो उलोवपाक सोदनाशिल्लो. हांव म्हणटालो नवे पत्रकार मराठींतल्यान कित्याक घडना, पूण म्हजो तुका तुवें आतां प्रश्न काडला म्हणून आज जी पत्रकारिता चलता मराठीच घेवया. हे लोकांचे प्रश्न मांडनात, हे लोकांचे खडारीन अगदी खरपणान झगडनात. हांव तशें म्हणून तर अजून पर्यंत जी गोंयची परंपरा आशिल्ली ताजे परस खर बरयना. काय काय बरयतात, काय काय कशें आसता की काय काय विशयांचेर पत्रकाराक अजिबात भुमिका नासता. ही हांवें जायत्या विशयांचेर पळयलेली आसा आनी कांय विशय जे आसा वागा सारको आसा, न्हंये सारको आसा, त्या विशय अस्पर्श म्हणजे ते अस्पृश्य तांकां जाल्लेले आसा, तेचेर बरोवप ना. तेचेर बरयलें जाल्यार एखाद्या राजकीय व्यक्तिमत्वाचो रोष आमकां घेवचो पडटा. आनी म्हणून म्हाका हें कार्य जें आसा आतां हांव एक म्हणटा की म्हाज्या कडल्यान जवळ जवळ 25-30 लोक पत्रकार म्हणून पत्रकार सृश्टीन गेल्लेले आसा. सामकें खरें. ते कशें आसा की हे कार्य मागीर तेणी शिक्षकाची नोकरी मेळ्ळी न्ही, पत्रकारिता सोडटात. हय, कांय जाण सोडटात, कांय जाण कायम रावतात, पूण कांय जाण जेन्ना पणजे येता तेन्ना नागरी वस्तीन तांकां कशें रावपाक जाय म्हणजे वाघ जर आमी आतां हांगा दवरलो हाडून बिबटो कसो रावता भिवून भिवून लोक नासता तेन्ना जसो तो रातचो भायर सरता आनी कुत्र्यांक खाता तशा पद्दतीचे आमच्या पत्रकारांचे. राजन बाब, तुवें बरो प्रश्न मांडलो. हांव तुका तुजी सामकी तोखणाय करता, कारण स्पश्ट उलोवपाची गरज जी आशिल्ली ती तूं उलयली. जो हांवूय पयर एक जांबेकार पत्रकारिता पुरस्कार आशिल्लो तेन्ना हांव हें उलयलो. हें कोणें तरी उलोवपा जाय राजन. हांव तेंच म्हणटा, मराठी पत्रकारितेची आज जी पळय दशा जाल्या, पूण दशा जायत पूण पयसो भरपूर आयलो. पत्रकारांक मायनींग कंपन्यांनी पेपर काडले, TV चॅनल काडले, भरपूर पयशे दिले, तांकां गाडयो घेवन पत्रकार हे व्हडल्यो गाडी आनी ड्रायव्हर घेवन भोंवतले. हे कोणें चिंतिल्लें? तरी आसतना लोक कित्याक येना राजन? तरी आसतना पत्रकारितेन लोक कित्याक येनात? हांव म्हणटा लोकांची पळय जी प्रवृत्ती आशिल्ली, फकत तूं म्हणटा अशें न्ही की एका तेंपार लोकांक फक्त मिंदे करून दवरले इतलेंच कारण न्ही. एक म्हत्वाचें कारण तातूंत आसा, तांकां हार्ड वर्क, फायटींग स्पिरीट ती आतां उरूं ना गोंयांत. फायटींग स्पिरीट आसा ही गोंयांतल्या बऱ्याच पत्रकारितेन न्हू तर बाकी सुद्धा क्षेत्रांतली ती गेल्लेली आसा. एक शिक्षक सुद्धा आसलो, तो सुद्धा लढपाची तिची ताकद आमी पळयताले की एक शिक्षक व्रत घेवन कार्य करतालो. आयज ते आमकां दिसना. सामकें मधुबाब, मधु हांव हाजे कडेन हें म्हाका तुजे कडेन उलोवपाक जाय. तुवें बी 1970-80 ह्या दशकान भितर शिक्षक कशें काम करता पळयलां, आमी पळयलां. आमचे कॉलेज जातकीर आमी शिक्षकांचे घरा वताले आनी थंय खरें शिक्षण सुरू जातालें. रस्त्यार आंदोलनां जातालीं, थंय खरें आमची विद्यापिठां ही रस्त्याचेर तयार जाल्यात. सो तूं म्हाका सांग, हें जें पळय कितें मराठीचें पळय जें भक्त तयार जावप, वाचक तयार जावप, साहित्यीक तयार जावप, चळवळी तयार जावप, हें शिक्षकांच्या सान्निध्यांत घडटालें. हें कितें जालां? शिक्षक हो जो पळय कितें जो पळय मेन घटक आसा हे तुमच्या चळवळीन कितले बाबा शिक्षक प्राणपणान सामके निस्सीम सेवेन तन मन धनान आसात. एका परिसंवादार हेचेर थेट चर्चा जाली हय. आनी हेंच सांगलें की आपूण सुद्दां थंय येना, आपण सुद्दां येनात. आनी सत्य तें, सत्य तें. सत्य. हांव परिशदेचो वर्सांतल्यान एकूच प्रोग्राम जाता म्हगेलो, बाकी सगळे बंद केले हांवें. पुरस्कार बिस्कार सगळे बंद केले. आनी तो कितें सावळेकर वक्तृत्व स्पर्धा. 10 दीस हांव काडून प्रत्येक तालुक्यांत वयता, थंयची स्पर्धा आयकता, थंयच्यान 1-2 सिलेक्ट करून निमाणें हें करता. थंय म्हाका मराठीचे टिचर मेळटा. थंय काम करपी, थंय तयार करपी भुरगे, ही खरी कॉन्ट्रिब्युशन. सारकें. ही सगळी इवन अंदू जे 2nd प्रायज मेळ्ळा ते आमगेले केळेकर हायस्कूलाचे.
म्हणटरी हितून आसा ग्रावंड लेवलाचेर ना न्ही पूण तितूनच्यान जाणी हेच अमेय किनळकर म्हणून जे परिसंवाद आशिल्लें ताणी हीच व्यक्त केली की आमकां तयार केल्ले शिक्षक आयज थंय शिक्षक तयार ना थंयच्यानूच कार्यकर्तो तयार जातलो. सारकें म्हाका खबर आसा न्ही एका तेंपार काणकोणच्यान जे भुरगे येताले न्ही मराठी भाशा कशी उच्चार ते भाशेचे वेगवेगळे म्हणजे पळय कितें अर्थ लकबी हे सगळे ते काणकोणच्या भुरग्यां कडल्यान आमी आयकून आमकां बरें दिसता. आज सुद्दां म्हागेलो सगळ्यांत व्हडलो रिस्पॉन्स बिचोले आसता. साने गुरुजी कथामाला अजून चलता. कोण चलयता? अजून शिक्षक. आनी खंयचे शिक्षक जाण तूं रिटायर जाल्ले शिक्षक चलयता. म्हणजे आयज जे पळय शाळांनी आसात जे सरकारचे येदो व्हडले सॅलरी घेतात ते अशे तरेच्या खंयच्याच चळवळीन भाशा साहित्य किंवा लोकां कडेन संबंदीत चळवळी सांस्कृतीक चळवळी क्वचित आसा क्वचित म्हणजे हे सगळ्याच फिल्डान हेतूंतलें सांगता तुका इवन आमच्या मेडिकल फिल्डान सुद्दां एकदां दोतोर जालो पयलीं गांवांक दोतोर जालो म्हणटा तो सोशल मनीस आसतालो आतां ना. राजन बाब शिक्षक हाची जबाबदारी तूं शिक्षक हय. आनी तुजी ती जबाबदारी वचून तूं आसा तूं आतां 70तल्यान ह्या प्रोग्रामा खातीर आज आयला तळमळीन तूं मोटरसायकलीन बसून आयला तूं तुजें काम करता तूं पोट्टिडकीन उलयता तुजी फक्त उलोवन कामां सोंपनात. हांगा खुबशे जाण फक्त अकादेमीचेर पदां कशीं मेळप हाजे खातीर भाशणां करतात तातूंतल्यान ते कितें करता तें आमी पळयलां तांचे पेपर सुद्दां खपनात. सो अशा परिस्थितीन म्हाका राजन बाब म्हाका तुजे कडल्यान जाय तें अशें शिक्षकांचो ही जी पळय जबाबदारी आशिल्ली लागडूक आशिल्ली ती खंय गेली? कारण निमाणे तेच विद्यार्थी घडोवपाचे आहात तातूंतल्यान साहित्यान तातूंतल्यान रस्त्यार झुजपी गोंयच्या अस्तित्वा खातीर चळवळ करपी लोक तातूंतल्यान घडपाचे आहा न्ही. आता हांवें एक शिक्षक ह्या नात्यान 17 वर्सां काम केलें आणि 17 वर्सां काम केल्या उपरांत सुद्दां त्याच्यानंतर 2011 हांवें म्हाज्या व्यक्तिगत म्हणजे पर्यावरण चळवळीन म्हाका कोणची आड मेळे नाका म्हणून हांव मुक्त जाल्लो आसा म्हाज्या जबाबदारीन. पूण हांव जरी पूर्ण वेळ पर्यावरण कार्यकर्तो आसलो तरी आजुनूय हांव म्हाका शिक्षक मानता आनी हांव विद्यार्थी घडत आसा. म्हणजे एक आतां अशी फौजूच निर्माण जाल्लेली आसा की ती वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करता की हांवें तांकां कांय टार्गेट दिल्लेले आसा बाबा तूं अमूक गजालीचेर देवरायांचेर अभ्यास कर तूं देवतळ्यांचेर अभ्यास कर तूं रानांतल्या आनी मनशाच्या नाते जे आसा संबंद जनावरांचे तो अभ्यास कर तो मराठींतल्यान मांड तो कोंकणींतल्यान मांड इंग्लिशींतल्यान मांड अशा पद्दतीचें कार्य हांवें आरंभलेलें आसा. आनी हांव अशें मानता की म्हाका पुराय खात्री आसा की एक शिक्षक ह्या नात्यान हांव ह्या विद्यार्थ्यांक घडयतालो आनी ते विद्यार्थी जेन्ना शिक्षक जाताले म्हाजे जितले म्हणून विद्यार्थी शिक्षक जाल्लेले आसा आयज सगळे विद्यार्थी कसले ना कसले तरी तांकां पुरस्कार मेळोवन सातत्यान माझ्या विचारांचे किंवा हांव जे भाशीक मूल्य आसा सांस्कृतीक मूल्य आसा तेंचे समाजान कशे संस्कार लोकां भितर जाताले विद्यार्थ्याचेर जाताले ह्या नदरेंतल्यान कार्य करता. बरें आसा. हांव तेच म्हणटा ही फाटली पिढी जी पळय आशिल्ली तिणें आपलें कर्तव्य तिणें आपलें लागणूक पुराय केलें. आतां जेन्ना पळय नवे पिळगेन ती जापसालदारकी घेवपाची आसा आपल्या खानार तेन्ना आमकां कोण दिसना त्योच पालख्यो ज्यो 1960 वर्सां 70 वर्सां 80 वर्सां ह्यो वेगवेगळे कल्चर धरून भाशा अस्मिता धरून ज्यो उखलूत हाडिल्ल्यो तांचे खाणे आतां कमजोर जाल्यात. कोणें ही फुडें चलोवप ही चळवळ म्हाका खात्री आसा की ही चळवळ जी आसा ही निश्चितपणान फुडें व्हरताले आनी तशी पिळगी जी आसा ही आकाराक येता. हांव आशावादी आसा आनी हांव अशें मानता की ते लोक जे आसा ते हेच्या फुडें गतीन वयताले आनी आमी जे सद्या निराशेचो सूर आमकां दिसता न्हू तो आशावादी सूर जातालो आनी गोंयची विस्कटलेली घडी जी आसा ही निश्चितपणान ते सुदृढ रित्या आपल्या योगदानान ते व्यवस्थित करताले हातून म्हाका मातूय दुबाव दिसता. तुजें कितें दिसता ही चळवळ फुडें व्हरप कशी? हांव हेच राजेश राजन सर म्हणलें तेच हांव निराशावादी केन्नाच म्हणा हांव इवन प्लॅटफॉर्माचेर तेच सांगता. अजून जी रियलिस्टीक आसा जालां कशें की जी पोजिशन्स जी संस्था पोजिशन्स आसा थंय सगळो घोळ जाता. एक्झॅक्टली. भाशेक म्हणून सांगता न्ही पुर्तुगेजांक जी भाशा आपली ऑफिशियल लँग्वेज करची पडली तितले ती डीप आसा जेनेटिकली डीप आसा ती वचप इतली शक्य ना. आनी अशी जेन्ना आमचे कडेन आसा आनी आयज अजून इतले राजभाशा म्हणजे सह आसून सुद्दां लोकांनी ते तूं म्हणलें संस्थांच्या पातळीचेर घोळ जाता म्हळ्यार कितें? आतां कशें सांगता तुमकां हें सरळ उलय कारण हो प्लॅटफॉर्म आमी चर्चा करपाक हांगा हांगा कितें जालें तें सांगता तुमकां.
1816चे रजिस्ट्रेशनान ज्यो संस्था जाल्यो त्यो संस्थांचो आतां मेरेन सगळे कडेन घोळ जाला. मागीर त्यो आमच्यो जातीच्यो संस्था आसूं, देवस्थान संस्था आसूं, थंय डेमोक्रेसी हो कन्सेप्ट येयलो आनी जे आसा तेंच्या मदीं पदां दवरपाची जाली आनी तांचे विचार म्हणल्यार दुसऱ्यांचे विचार. हितूंतल्यान जी डिविजन्स जाली पळय थंय एकूण चळवळीक जी पयलू कशी आसली फक्त साहित्यीक चळवळ वेगळी आशिल्ली. आतां ही सगळी असोसिएशन कशी आहा 1860च्या अंडर आसा. सो तूं म्हणटा ही सगळी पयलीं लाभाची पदां आनी लाभाच्यो संस्थो सरकारी अनुदान हातूंत भितर सगळें घुसपडून उरलें. खरें आसता तें. ताजेर आवाज कित्याक उठयनात? आतां हितून तुमचो हो प्लॅटफॉर्म आशिल्लो दुसरें मराठी हितून खऱ्यान मजा जाली सांगता तुका. हितून जर पळोवंक वचत न्ही हय हितून सगळें आशिल्लें. कोंकण आमगेले कोंकण मराठी परिशदेचे, गोमंतक मराठी परिशदेचे आशिल्ले आनी अक्षरशः सगळ्यांत होच ते खातीर आमी गेल्ले. हय जो दुसरो जो प्लॅटफॉर्म जाला तितून सगळें आसा. चल्लां तें चलोवनी, सरकाराक कितें करता तें करूनी. तांणी सुद्दां बाबड्यांनी ऑफिशियली अनुदान दिलें. मुख्यमंत्र्याचो एक स्टँड आशिल्लो तितून हांव मुद्दम सांगता की मुख्यमंत्री म्हणटा कितें एका दिला न्ही आमी गव्हर्मेंट दिता न्ही खाजगी कित्याक दिवची. हाजेर गणेश देवीचें हांव मुद्दम सांगता. गणेश देवी म्हणटा साहित्यीक ह्यो ज्यो संस्था आहा पळय सरकारान आपल्या कडेन दवरचे परस स्वायत्ता दिवची आनी तो लोकांक तूं म्हणटा तुमी स्वता चलया सरकारा कडेन पयशे न्ही हांव तुका ताजे फुडलें म्हणटा इतलो पयसो सरकार ह्या सगळ्या संस्थांचेर खर्च करता आनी लोकांचो टॅक्स वाडत आसा. लोक टॅक्साक लागून वाजेल्यात. ज्या पद्दत एका अर्दान भ्रश्टाचार ताका लागून लोकां कडेन पयसो पावना, दुसऱ्या अर्दान संस्थांचो पयसो निरर्थक वता. पूण जेन्ना तीच पुस्तकां तेंच अनुदान तेच कार्यक्रम कितले वेळ पळोवप तेच सांगता. पूण तेंच जर जेन्ना आपूण स्वता पयसो रेज करूंक वयता पळय तें मोडटा आसतना काळजीन मोडटा. सारकें. परिचय संमेलन हजारांनी केलें ना. 200-250 लोक आशिल्ले पूण पयले येयले ते निमाणे मेरेन रावले. ह्या ते संमेलनाचे यश. इवन आमगेले नरेश सावळान म्हणल्यार बशींनी लोक हाडपाचे कारण तांकां 2000-3000 लोकां मदीं उलोवपाची संवय. पण 250 आशिल्ले ते सकाळीं मेरेन 5 मेरेन रावले. 8:30चे दिंडेक 8 लोक हजर आशिल्ले. हे खरें. आनी जे उदय भेंब्रेंचो एक आमचे व्हिडिओ रिलीज जाला पळय अकादमी म्हणटा तेजेर तांणी प्रश्न रेज केल्या. अकादमी हो रिसर्चा खातीर आशिल्लो शब्द. करेक्ट. हांगा एंटरटेन सोडून सगळें जाता हांगसर. सर बरें पूण तो जेन्ना संस्थेचेर आशिल्लो तेन्ना ताणें कांय करूं ना. तोंडाची भाशा बरी. हांवूय तेन्ना संस्थेर आशिल्लो. अकादमी फक्त रिसर्चाक बाकी करचें न्ही हो विचार येवपाक आशिल्लो तेन्ना. सो राजेंद्र बाब म्हाका तुजे कडल्यान जाय तेन्ना अशें की आतां हो निमाणें आमचो वेळ सोंपत आयला. म्हाका तुजे कडल्यान जाय आमी सगळे उलयले जाय ती चळवळ मुखार व्हरपाचो एक धाडस आनी रस्त्यार येवपाचें एक उर्बा आंदोलना शिवायच कांय मेळना. करपाक तयारी आसा कशें आसा आनी ताजे फुडलें हें आंदोलन एका तेंपार भाशीक चलतलें. दुसऱ्या अर्दान गोंय वाचोवपाची चळवळ जी प्रखर चळवळ आसतली तुमी सगळ्यांक बरोबर घेवन कशें वतले. आतां हांव जें आसा हांवें स्पश्ट केल्लें जें आसा पयलींच की हांव ह्या चळवळींनी सातत्यान आसा. एक दीस सुद्दां म्हाजो असो वचना की चळवळी शिवाय प्रत्येक वेळा हांव म्हाज्या तकलेर न्हू मरणूच बांदून फिरीत आसता आनी एक अशे प्रश्न आसता ते मांडपाचे हांव यत्न करता. आनी माझे विचार जे आसा हे कांय वेळार हांव ज्या जाग्यांचेर वयता थंय कोणाकूच व्हरना. कित्याक तर इतकी परिस्थिती बिकट आसता की कोणूय केन्नाय मारून उडोवंक शकता. म्हणून हो जो वारसो आसा हो वारसो नव्या पिढीन येवपाचो तेंच्या भितर तो निर्माण जावचो आनी कालांतरान हेच भुरगे फुडें जे आसा ही चळवळ जी आसा व्हरताले फुडें निश्चितपणान रस्त्यार येताले आनी आपली भुमिका जी आसा रस्त्यार परस रास्तपणान विवेक बुद्धीचो वापर करून ते आनी परत सांगता गोंय वाचोवपाची चळवळ गोवा वाचोवपाची चळवळ जी आसा हे निश्चितपणान ही पिढी फुडें व्हरतली. कशें आसा आयज मेरेन तुमी एकूय पुस्तक गोंयांतलें म्हाका दाखोवन दियात तितून आमच्या न्हंया संदर्भान विस्तृत म्हायती आसा, डोंगराच्या संदर्भान विस्तृत म्हायती आसा. तुमी ह्याच माध्यमांतल्यान गोमंतकच्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान एक स्पर्धा दवरा आनी गोंयच्या एकंदर नैसर्गीक भौगोलीक सांस्कृतीक दायजा संदर्भान विचारा. कितले प्रोफेसर कितले PhD जाल्ले ह्या संदर्भान म्हायती दिता ते तुमकां कळटलें आनी तेचेर उपरांत मागीरूच आमी अस्तित्वाची चळवळ जी आसा ते सुदृढ करूंक शकतले. जे ह्या गजालींचेर निरीक्षर आसा ते लोक केन्नाच तुमकां योगदान दिवचे ना. सगळें बरोबर राजन. आमी एक बरी चळवळ मराठी भाशे संदर्भान सुरू केली, गोंयच्या अस्तित्वा मेरेन पावली आनी म्हजे कोतान तीच ज्यो भाशा आनी ज्यो कल्चर्स जे आमी म्हणटात ते गोंयच्या अस्तित्वा कडेन ते तांकां आमी लागीं हाडले शिवाय न्ही तरूण भुरगो तातूंत येवचो ना. कारण केन्ना तरी आज
म्हाका दिसता सामकें तकले मेरेन उदक आयिल्लें आसा. लोकांक कितें तरी करून मुखार येवचें पडटलें. हाका मागीर ताका मराठी वाचयतली, कोंकणी वाचयतली, गोंयची अस्मिता वाचयतली, कितें वाचयतली. मागीर हो प्रश्न कितें जो आमकां सगळ्यांक एकठांय हाडून गोंय वाचोवपाक मदत करता. म्हाका दिसता हो आमकां सगळ्यांक एकठांय जावन सोदचो पडटलो, चळवळ उबारची पडटली आनी लढचें पडटलें. म्हाका दिसता आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान जर कितें एक सूत्र आमी जर सोदलां, आमी निश्कर्शाचेर येवनात, पूण तातूंतल्यान जर कितें सूत्र जर सोदलां तर हेंच अशें म्हाका दिसता. आनी तें सूत्र गोंयचें अस्तित्वाचें सूत्र आसतलें. कारण ताचे ते कॉम्पोनंट्स. एक्झॅक्टली. सो मधुबाब तूं मुद्दम आयलो, राजन बाब तूं मोटरसायकलीन इतले पयसल्यान हांगा आयलो, तर तुमकां दोगी जाणांक हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन तुमचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.